एजेकिएल प्रावाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव अंच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतलो. जशें एक गवळी आपल्या हिणांचे बोकरे शिंपडले त्या दिसा तांची जतनाय घेता, तशें हांव तांची जतनाय घेतलो. कुपाच्या आनी अंधकाराच्या दिसा ते शिंपडले त्या सगळ्या जाग्यात हांव तांकां निवारतलो. हांव अंच म्हज्या बोकऱ्यांक सरयतलो आनी हांव अंच तांकां विशेव दितलो, उलयता तो सर्वेस्पर देव. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, गायेल्यांचे गायी बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट आशिल्ल्यांचेर दवळो दवरतलो. हांव तांकां न्यायनितीक अनुसरून पोसतलो. आनी तूं म्हज्या हिंडाक तुजे विशीं सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव बोकऱ्या आनी बोकऱ्या मदें, मेंढऱ्या आनी बोकड्या मदें नीत करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. Servéspor muzo gowळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर मुजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर मुजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. पांचवो चरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. सर्वेस्पर मुजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. सर्वेस्पर मुजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. गर्द जेवाण दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान मुजें मातें तूं मागताय, मुजें कोप भरून वोमताता. सर्वेस्पर मुजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया मया मुजे सवे आसतली. आनी सर्वेस्पराचे घरी सदां काल हांव जियेतलो. सर्वेस्पर मुजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर मुजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सांत पावलून कोरिंथ घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण आतां निजाकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. मरण पावलेल्याक मेल्ल्यांतली उठयतले म्हूण तो जामिनी जाला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचे पुनर्जिवंतपणी येता. जशें आदाम ते समेस्त मोडटात, तशें क्रिस्त ते समेस्तांक जिवंत उठयतले. पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो
पयलें क्रिस्ताक, उपरांत क्रिस्ताच्या येण्या वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक. उपरांत येतलो अंत, जेदवा सर्व राजवटकी, अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो. कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयांतळा घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणे पाडव जातलो तो वैरी मरणच. कित्याक सर वस्तू देवान ताच्या पांयांतळा घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक. शेकी सर वस्तू क्रिस्ताक खाल केल्या उपरांत पूतच सर वस्तू आपणा आधीन केल्या देवाक खाल जातलो. अशें देवच सर्वांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणा लागलो, मनशापद सगळ्या देवदूता सांगाता आपल्या मायमेन येतस, आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेज परजा ताचे समोर जमो जातल्यो. आनी गवळी बोकड्यांत हांव वेगळीं करता तशें समेज मनशाक एकामेकाक तो वेगळीं करतलो. बोकड्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्याक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां तें राज तुमचें दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो, हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें, हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली, बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते बागेवन ताका जाप दिवन म्हणटले, केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेलो देखुल्लो आनी तुमकां खावंक दिल्लें, केदाळा तुका थानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें, केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखुल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले, शिराप पडलेला न्हू, देवसराच्या आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यान. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना, हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना, हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना, पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ ते ताचे लागीं विचारतले, केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा थानेल्लो देखुल्लो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुज्या कुमकेक येवंक ना? आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटलो, सतच हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेतले ससनाच्या केस्तीक, पूण बागेवंत वेतले ससनाच्या जिविताक. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो सगळ्यां सर्वां रायांचो धाबाजो वा जेजू रायाचें फेस्त वा क्रिस्त रायाचें फेस्त आमी संभ्रमान आचरण करता. राय म्हणटा आसतना आमच्या मोतीक येवचें सिंहासन, मुकुट, बरें नेसन, हाताक एक मोदी, सोजेर परजा, अधिकार, हुद्दो ही चिंतना आमच्या मोती पडद्यार उदें येतात. पूण जेजूक कुरीस जावन आसलें जेजूचें सिंहासन, मुकुट जावन आसा कांट्याचो, रंगाळ मुस्तायकी थंयसर ना, बोटाक मुदी ना, हातांत बेतकाटी ना, कसलेंच दिर्वें अधिकार हुद्दो ताका ना. सेवक जालो तरी ताका आमी मेस्त्री म्हूण आपयता. शिकपाच्यो डिग्र्यो ताच्या लागीं नासल्यो तरी ताका आमी शिक्षक म्हूण आपयता. खंयचीय वखदां ताणें दिवंक ना तरी ताका आमी वैज म्हूण आपयता. सोजेर ताचे लागीं नासले तरी साबार राय ताका भियेले. संवसारी रायतें आमी पोकळपण पळयता, अहंकार, विरोधपण, शोशण. संवसारांत रायपण चलयलेलीं राय राणयो, रायकुंवर ती शाश्वत उरोंक नात.
आज 2000 वर्सां संपल्यारी जेजूचें राज आसा. झुजां हातेरां ताणें दवरूंक नात, ताणें जीव कोणाय सोय काडूंक ना, पूण जेजून आमकां जिवीत दिलां. फ्रांस असो राय नेपोलियन सगळे युरोप ताच्या मुठींत आसले. एक फावटी कैदी जावन एका द्विपांत तो आसल्या वेळार म्हज्या पाटलावदारांनी म्हाका सांडला, संवसारी रायपण शाश्वत न्हय म्हणलो ताका अनुभव जाल्लो आसा. पूण जेजूचें रायपण तशें जावंक ना. तें शाश्वत आनी ससनाचें, मोगाचें आनी सताचें. तो एका राष्ट्रांचो राय मात्र न्हय, तो एका राष्ट्राचो राय न्हय, बगार सर्गा संवसाराचो तो राय जावन आसा. आयची देवस्तुती सोम्याचें रायपण लागशिल्ल्यान वळखूंक आनी जिविताक प्रेरण जोडून घेवंक आमकां आपोवन दिता. सुरवेर हें फेस्त सोमी सरकार सोडून बापाच्या उजव्याक बसलां हें घडीत ते संभ्रमतले. 1925 भगेवंत वर्साच्या डिसेंबर 11 पापा पियूस 11व्यान त्या पर्जा प्रधान वादाच्या काळार विस्तारून आसलेल्या समाजवादाच्या आनी नास्तिकवादाच्या सूख शेकोणेक फुड करून हें फेस्त स्थापीत केलें आनी ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 11 आयतारा नेमेरलें. पापान सांगलेल्यो 3 संगत्यो ताचें रायपण कोणेंच नाच करूंक असाध्य. एकल्यांनी दुसरें जावन एकल्यांनी ताचें रायपण वळखून घेवंक जाय, ताका मान करूंक जाय, आनी तिसरें जावन जेजूच्या बळान भरून ताका साक्ष दिवंक जाय. सुरवेर ऑक्टोबर म्हयन्याच्या निमाण्या आयतारा हो संभ्रम आसा जातलो तर 1969 वर्सा देवस्तुतेचें कॅलेंडर परत मंडावळीर घालतना हें फेस्त लितुर्जीक वर्साच्या 11 आयतारा आनी आद्वेंताच्या आदल्या आयतारा दवरलें. देवस्तुतेच्या वर्साच्या 11 एक शिखर जावन हो संभ्रम आमी चलयता. मातेवाच्या वांजलांत जेजूच्या वंशावळीचो उल्लेख आसा. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्रामाचो. चालुकांत आमी पळयता जेजू रायाळ वंशावळीचो लोकविवर दिता. तो वर्तो जातलो परमोन्नत असो पूत म्हूण ताका आपयतले आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचे ना. तिसऱ्यान जेजूचो जल्म बेतलेमांत जालो. येस शहरांत दावीद राय जल्माल्लो, देखून जनगणने वेळार ताचें नांव दाखल करच्याक आवय बापाय बेतलेमाक गेली. उदेंतीच्या त्या घरायांनी ते जाणटे शिकपी जेजू रायाक ते नामान करतात, बंगार ते अर्पितात, रायाक दिवचो मान ते दितात. रायाक मान करतच जेजू रायाक मान करतच ते राय दुसऱ्या वाटेन गेले, म्हळ्यार जेजूक ताणें राय म्हूण वळखून घेतलो, पूण हेरोदाक न्हय. फरिजेवांच्या घरा गेल्ल्या वेळार फातकी स्त्री एक मोलादीक सुगंध तेलान जेजूचे पांय धुता. हेर कितें सांगता ताची ती पर्वा करिना, बगार जेजू राय म्हूण ती वळखून घेता. जेजून केल्लें उंड्या मासलेचें अजाप हांगासर लोकांक स्पश्ट जाता. हो सामका रोमाघरातावन सुटका दिवंक आयिल्लो राय. जेजू हांगासर तांकां जाप दिना, बगार आनी एका जाग्याक मुखार वेता. जेरुजलेमाक वेता आसतना थंयसर येतना ताका रायाचो स्वागत दिलो. जेजून त्या वेळार जाप दिवंक ना. पिलाताक कळीत आसलें, देखून तो विचारता, तूं जुदेवांचो राय घे. हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें, पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हूण जेजू थंयसर जाप दिता. कुर्सार बरोवन आसलीं तीं उतरां जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. जेजूच्या बगलेनासच्या स्वरान जेजूक तो राय म्हूण वळखता आनी म्हणटा, तुजी राज पदवी तूं घेवन येता आसतना म्हजोय उगडास कर. जेजू राय जालो आपल्या कृत्यांनी. बरो गवळी सावन लोकांची ताणें जतन केली. आपल्या शेळयां पासत ताणें आपलो जीव दिलो. शिसांचे ताणें पांय धुले. शांती समाधानाची वाड जेजून आमकां दाखयली. हाच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत सर्वेस्पर आमी राय म्हणटना तो सगळ्यांक आपली आस्त म्हूण घेता. मात्र न्ही, आपलो हिंड म्हणल्या मोगान तो तांकां सोदून वेता. जेजू राय जालो आपल्या शिकवणेन.
ताचे शिकवणेंत सकत आसली. बोक्साने समाधान लोकांक ताणें दिलें. ही एक नवीच शिकवण म्हूण लोक उद्गारलो. ताणें आपणा खातीर रावळेरां मांदिरां बांदूंक नात. नास जायना तसल्या मनशाच्या काळजांनी तो आजुनी वस्ती करता. जेजू आमच्या जिविताचो राय म्हूण वळखून घेवंक आमी सदांच प्रयत्न करूंक जाय. जेजूचें झुजू राज्य विरोध नातलें बगार, सैताना विरोध आनी मरणा विरोध. जेजून आपलो जीव अर्पण मरणाचेर जैत वेला. नवें जिवीत आमकां फोव केलां हें आमकां कुरिनकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां स्पश्ट जाता. आमकां सर्वांक ताच्या पुनर्जिवनपणान जेजून आमकां भागीदार केलां. जेजू क्रिस्त दुसऱ्या येण्या वेळार आमचो राय नितीदार जावन येवन झडती करच्या संदर्भार खंयच्या सवालाचेर झडती जातली म्हणलें सत आयचो वांजेल आमकां कळीत करता. म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक तुवें कितें केलें हें सवाल तो विचारता. गरजेंत आसल्या आनी अती ल्हाना भावा भयणी शिवाय सोमी कोणाकच ताचे थंय आकर्शीत करिना. घरांत, समुदायांत, वावरा तळार हेरांच्या गरजेक पावोवंक आमकां जायतो अवकाश मेळटा. आमचें जिवीत आमचे खातीर न्ही, बगार तें सदांच हेरां खातीर. जेजू खालतो राय ताचें रायपण काळजांनी स्थापीत करच्याक जेजून आमकां पवित्र येवकारिस्त घडलो. मिसा वेळार उंड्या आनी वायना रुपार तो आमच्या काळजांत बिडार करूंक येता आसतना आमचीं काळजां मनां उक्तीं दवरया. मोगान ताका स्वागत दिवया आनी आमची जिणी संपूर्ण रितीन जियोंक ताचोच आदार आमी मागून घेवया. आमेन.